काकोडा उद्देगीक वस्तुकेतल्या डायमंड टूल कंपनीन 7 कामगारांक काढून उडयल्ल्यान थंय बरोचो बोवाळ चल्ला। कंपनीत काम नाशिल्ल्यान ह्या कामगारांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेवची म्हण कंपनी म्हणटा, जाल्यार तांची नोकरी साल्वार करात म्हण ते 7 बायलांची मागणी। हो वाद वाडपाची चिन्ह दिसतात। काकोडा उद्देगीक वसाहतींतल्या डायमंड टूल इंडस्ट्रीच्या 7 कामगारांक कामावयल्यान काडिल्ल्यान शुक्रारा बरोच बोवाळ जालो। आतां तुमकां VRS घेवपा जाय म्हणपालो, घेवचे पडटलेंच म्हणपालो। आमी म्हणलें आमी VRS घेना, वचचें पडटलें म्हणपालो। आमी VRS घेवना, कित्याक आमकां काम जाय म्हणून आमी उलटी रावली। मागीर तेन्ना आनी थोडे दिसांनी कांय आन्सर दिवन आमी परत आपयलें। परत आनी परत विचारलें, तुमकां जाना ही पडेगा म्हणपालो। पूण तेणें डायरेक्ट आमगे अकावंटाक पयशे घातले। किती वर्सां सर्वीस केली? आमकां सर्वीस केल्या 13 वर्सां जाली। 13-14 वर्सां। कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न जावचो न्हय म्हूण उपजिल्लोधिकारी अजित पंचवाडकारान वेवस्थापनाची भेट घेवन प्रश्न सुटावो करपाची विनवणी केली। Our main issue was there should not be any tension in the locality. So we had the discussion and we have managed to convince the management as well as the workers who are interested to sit up with a dialogue and company has given them a proposal of a voluntary retirement. काम कमी जाल्ल्यान 7 कामगारांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेवची अशी सुचोवणी व्यवस्थापनान केल्या। We have come to an agreement that we will negotiate with the workers and we will find an amicable solution for this problem. क्यों निकाला था? Workers को क्यों निकाला था? Workers were retrenched because of constraint of the company keeping them anymore. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। टिळक पुण्यतिथी निमतान गोंयच्या पत्रकार संघटनेन शुक्रारा पत्रकार दिसाची कार्यावळ केली। गोंयच्या पत्रकारांचे प्रस्न उलोवप्यांनी मांडले। पत्रकारांचो पगार, कोत्राद, गृहनिर्माण येवजण आनी पत्रकारांक नोकरेची शाश्वती ना म्हणपाचोय प्रश्न आयलो। पत्रकारांचे प्रश्न आपूण शक्य जाता तितल्या बेगीन तडीक लायता म्हण मुखेल सोयरो म्हायती प्रसिद्धी मंत्री मिलिंद नायक उलोवन गेला। ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदास सावळान कार्यावळीचो सन्मानीय सोयरो म्हण उलयतना पत्रकारांचे प्रश्न काढले। पत्रकारांवर होणारे अन्याय, पत्रकारांवर होणारे हल्ले आणि पत्रकारांचे इतर विषय याबाबत गोवा श्रमिक पत्रकार संघटना सरकारकडे नित्य नियमाने पाठपुरावा करीत आहे। आता वेज बोर्ड गोव्यात लागू झालेला आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेला आहे, परंतु गोव्यातील एकाही वर्तमानपत्राने त्याची अंमलबजावणी अजून केलेली नाही। काही लोकांनी तर नुसती काहीतरी 100-200 रुपये वाढ देऊन लोकांना पत्रकार फसवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। अशा या प्रयत्नामुळे आजचे जे पत्रकार आहेत ते बहुतेक लोक कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीवरती आहेत, कुणालाही नोकरी शाश्वती नाही। ग्रीव्हन्सीस तुमचे कितें आसा 100% हांव सगळें सारकें मनार घेवन करपाची म्हाजी तयारी आहे, तुमकां उतर दिता। पण फॉलोअप तुमच्या कडल्यान करा की तुमच्यांतले 1-2 जाण कोण तरी जो आख्खो विशय जाणा आनी जो म्हाकाय सांगता हांव तयारी म्हजी आसता। ह्या पद्दतीन तुमकां सगळ्यांका जी मदत करूंक जाय हांव मंत्री आसतना ती करपाक हांव सदांच तुमच्या मध्ये आसतलो। त्यासाठी पालिका मंडळाने मागे निर्णय घेतलेला आहे की प्रेस रूम पत्रकारांसाठी उपलब्ध करून द्यावा। या निमित्त आजच्या व्यासपीठावरून मी इथे तुम्हाला सांगू इच्छितो की येणाऱ्या स्वातंत्र्य दिवस 15 ऑगस्ट रोजी हा प्रेस रूम तुमच्या ताब्यात देण्यासाठी आजच मी चीफ ऑफिसरला बोलून त्या फाईलला मागून त्याप्रमाणे याच्यावरती कारवाई करायला सुरू केली आहे। तर 15 ऑगस्ट पूर्वी हे स्वाधीन करण्याचं आमचं उद्दिष्ट असेल हे मी नमूद करू इच्छितो। दिल्लीच्या नॅशनल मीडिया फाउंडेशनान गोंयांत प्रेस आणि एग्रो पर्यटनाचेर 2 आणि 3 ऑगस्टाक राष्ट्रीय परिषद दवरल्या। इस बार नेशनल मीडिया फाउंडेशन ने एग्रो पर्यटन में गोवा राज्य को इसलिए चुना गया है कि गोवा राज्य जो भी अपना कार्य करता है वो अपने आप में स्मरणीय होता है। हमको इस पूरे सेमिनार में जो यहाँ से इस विषय पर मंथन होगा और पूरे देश के अंदर एग्रो पर्यटन का एक संदेश जाएगा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। नागपंचम जाली, आता श्रावणातली व्रता उत्सव सुरू। गोंयभर नागपंचमी निमतान शुक्रारा घराघरांनी नाग पुजले। कांय जाणांनी नागाचे मूर्त हाडून जाल्यार कांय घरांनी पाटार नागाची रांगोळी काढून पुजा केली। नागपंचमीचे गोडशें, पातोळ्यो। पणजे हेडगेवारा सारखेल्या प्रायमरी स्कुलांनी सोरपां विशीं जागृताय कार्यावळी केल्यो। भुरग्यांक नागपंचमीचे म्हत्व कळचें, सोरपांचेर 4 गजाली कळच्यो, सोरपां विशीं गैरसमज पयस जावचे म्हण ही जागृताय। पळयात नागपंचम।
इतल्या हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.